घुंवतालो टँकर आनीक त्या टर्नाचेर तो नॅरो रोड आसले कारणान तो सकयल पडलो. आतां कितें हे एक्सिडेंट जायत आसात आनी कितलेशे एक्सिडेंट जाले, कितलेशे लोक मरण गेले आनी हायवेचो टेंडर जाता 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 म्हणून एक एक अनाउन्समेंट करीता सरकार, पण अजून पर्यंत हायवेचें कांय जायना. आतां 1800 कोटीचो टेंडर जाला, सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केला 1800 कोटी म्हणून आयकता, पूण सद्या हेजेर कांय कारवाय जायना. जेन्ना म्हळ्यार कांय जायना तेन्ना म्हळ्यार एक्सिडेंट जायत रावतले आनी लोक मरण रावतले. सरकारान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय, कारण हे एक्सिडेंट दिसान दीस जावपाक जाय. काही दिसा पयलीं असोच एक ट्रक पडलेलो, कितले जाण मेले. टँकर पडलेलो, गॅसाचो टँकर भरून व्हडलो खबर गॅस सगळे ट्राफीक जाम करून आख्खेच तुका फायर सर्वीस आनी पुलीस फोर्स सगळो हाडून हांगा डेप्यूट करचो पडलेलो. अशें प्रत्येक टायमार दर विकाक अशी परिस्थिती जाता. तेन्ना सरकारान जातीन लक्ष घालून हे फटाफट हो हायवे बेगीन करचो अशी आमची मागणी आसा. सो किती दिसा कित्या खातीर लेट जाता हो प्रोसेस? हायवेस बेगीन करपाक जाय आसता. हो हायवेचो प्रोसेस आतां कितले वर्स जाले आमी आयकतात हायवे जाता कुंकळ्ळी टू बेंदोडे हायवे जाता, पूण अजून पर्यंत तेच्या कांयच कारवाय जायना. आतां रिसेंटली हांवें आयकलां 1800 कोटी सँक्शन जाल्या सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, पूण ते केन्ना हो टेंडर जातलो, केन्ना हो रस्तो जातलो तें कांयच खबर ना. तेजो म्हळ्यार हे एक्सिडेंटाचो हो चालू आसतलो.